येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंत्र्यान दिले उतर तरीकय आंदोलक बसल्यात थपकल मारून. पोरणे गोंयचे बेकायदेशीर बांदकाम उडयात मोडून 3 डिसेंबराची दिल्या डेडलायन. हेरावरी करचो ना पूण सारखे कितें ते चिंतात नाजाल्यार घेवचो पडटलो निर्णय. 2 खेपे भाजपाचो आमदार जाल्ल्या कार्लोस आल्मेदाचो भाजपाक संदेश. तीन दिसा सावन दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल काळखान चल्ला दुरुस्तेचे काम. जमनी पोंच्यो वायरी ओल्यो जाल्ल्यान जाल्यात शॉर्ट. अजून थांबलो ना पावस. फाल्यां सावन 4-5 दीस घेतलो घालून हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ओल्ड गोवा 4थ्या दिसाय सत्याग्रह चालूच आसा. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटी वयल्या बांदकामाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवन 3 डिसेंबरा ती बांदकाम मोडून उडयात असो हावेस आंदोलकांनी उक्तायलो. आनी तशेंच जालें ना जाल्यार ओल्ड गोवा व्हडा संख्येन आयिल्लो लोक दिश्टी पडटलो, आंदोलक सांगतात. आदेश दिता अशें नगर नियोजन मंत्री बाबू कवळेकारान उतर दिल्ले. तरीकय ओल्ड गोवा चर्चीच्या भायर बशिल्ल्या आंदोलकांनी 4थ्या दिसाय थंयच थपकल मारल्या. ह्या बांदकामा आड पोरण्या गोंयच्या लोकांनी आवाज काडिल्लो. आतां साबार राजकीय पक्ष तेंको दिवपाक फुडें आयल्यात. पूण आमकां गर्दी नाका, कृती जाय अशें आंदोलकांनी स्पश्टपणान सांगलां. आमचे काँग्रेस जावं, आप जावं, TMC जावं सगळ्यांनी सांगलां आमकां. आनी TMCन सांगलां आपूण तेंच्या पार्लमेंटाक आपूण हे कोत्तले हायलायट कोत्तले म्हणून. आनी एकूच इश्यू न्हू, खूब इश्यूज आसा तेंचे कडेन. आनी खूब जाणांनी सांगलां आमकां आमी तुमच्या बरोबर आसा, तुमी केन्ना आपयता आमकां सांग, आमचो क्रावड घेवन आमी येतले. पूण आमी तांकां सांगलें इतले बेगीन आमकां क्रावड नाका, कित्याक आमी 3rd देखून पळयतली कशें कितें तें आनी ते उपरांत डिसिजन घेतली. Ultimate time 3rd December because it is a feast. Before 3rd December I would be very happy if the government demolishes the same structure. आतां आमी सगळें आयकलां, मिडियाचेर पळयलां, वॉट्सॅपाचेरूय येता की ते लायसन्स रिवोक करता म्हणून. लायसन्स रिवोक केले म्हणटकच तुमी दुसऱ्याक चान्स दिता तांकां आनीक कोर्टान वचपाक, फुडें ढकलपाक. आनी ते कोर्टान वयतकच तूं जाणा फुडें 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 वचत रावता. सो आमचें म्हणणें लायक आनाबाईन सांगलां ते भाशेन की तें डेमॉलिश करून उडोवपाक जाय. कित्याक आमच्या गोंयकाराचें कांय न्हू तें. तांकां घर ना म्हूण न्हू तें गरीब लोक न्हू तो पयशावालो. कित्याक थिंगासर CRZ लागता. सगलो हेंचो कितें म्हणटा तें ब्युटिफाय आहा तें सगळें हें जाता, कॉन्क्रीट जाता. आनी हालें समज तें येयलें जायतीं जाणां येतलीं थिंगासर. सगळे मागीर आमचें हे जाय ऑर प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून खंय आसतलें, कांय आसचें ना. सो म्हाजो सपोर्ट तांकां की तें डेमॉलिश करचें. कित्याक रिवोक करून आनी कितें करून गव्हर्मेंट आमकां हें करता तशें जावंक पावना. आनी हे पॉलिटिक्स येता, सगळे येता, सगळे उलयता. पूण कितें आहा, हांव करता, सपोर्ट करता, पूण खंय कितें आहा, अल्टिमेटली इट्स अ झिरो. There should be a strong point. Baba, we are going to do. We are with you, and we are going to finalize. Now, as she has taken the decision, because she is the main one, we are supporting her, and she is doing really good cause for our Goa. And if it is not done, we are going to have a mass gathering over here. What we have seen like last Sunday, if it will be much more than all the people all over Goa, all over the world, they are coming to support us, so that it should be demolished. We should not have that. We should, unless it is demolished, there's no peace. गोवा 365 खातीर पोरण्या गोंयच्यान विलियम रॉड्रिगीस. नवे राजकीय पक्ष आनी नव्या उमेदवारांच्या प्रवेशाक लागून गोंयच्या राजकीय मळार रंग दायल्या. कार्लोस आल्मेदाक भाजपाची उमेदवारी मेळटली काय ना हे विशीं दुबाव आशिल्लो. हे अनिश्चिततायेचेर कार्लोसान प्रतिक्रिया दिल्या. भाजपान तिकेट न्हयकारली जाल्यार मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेंत आपल्याक खर निर्णय घेवचो पडटलो. आल्मेदान भाजपा सामकार 3 मागण्यो दवरल्यात. एक मायनॉरिटी विशीं, दुसरी पालिका आनी तिसरी उदरगत. आपल्याक तिकेट न्हयकारिल्ली जाल्यार उत्पल पर्रीकारा वरीच आपल्याक खर निर्णय घेवचो पडटलो. कार्लोसान शिटकावणी दिल्या. बाकीच्या प्रमाण हेर राजकीय पक्षाच्या संपर्कात आशिल्ल्याचे ताणें न्हयकारले. आमदाराच्या निर्णयाक पुरायेन तेंको दिवपाचे 8 नगरसेवकांनी थारायला. Utpal Parrikar decision gela, he may have taken harsh decisions. I also may be forced to take harsh decisions. Things are against me. Request to the party is to give 35% seats to minority again. So minority will come on board with the BJP. This is one point.
सेकंड काउंसिल एज आमकां दनपाल आमकां जॉइन जाला. सो वी हैव बिकम मच मोर स्टेबल. I am become more stable. It was message for everybody, but that council is with me. Thirdly, on development part. Vasco is getting stepmother treatment. I've said again and again. But आता on 8 July CM येलो रवींद्र भवन तुम्ही आले रवींद्र भवन त्यांना CM येईल त्यांना CM प्रॉमिस केले that he will start the work immediately in phases. काल then they waiting for legal opinion. Last week the legal opinion came. काल yesterday board meeting झाली. A board meeting decision गेला की तरी काल that they will tender their work within 10 days. Take up the work immediately on the first phase of the bus stand. So development on three issues I press. See, everybody is touching everybody. That way even many people are in touch with me. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फाटल्या 3 दिसांसावन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गुप्प काळोख पातळ्ळा अशें गोवा 365 कळ्ळां. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण जमनी पोंदा पायपांनी आशिल्ल्यो लायटीच्यो वायरी ओल्यो जाल्यात आनी ताका लागून वीज गेल्या. आज आमी आसात ते मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हें चालू केल्या थोडे दीस जाले. आज ह्या हॉस्पिटलाक सद्याक लायट ना आनी ह्या लायट ना जाल्ले कारणान हांगा लोकांक आनी पेशंटाक इतले त्रास जाल्यात की तांकां भांबोळी वचपा पडल्यात. आज तुमी पळयतात हे लायट ना जावपाक कारण म्हणल्यार जी अंडरग्रावंड केबलिंग जी ह्या हॉस्पिटला खातीर केल्ली ती गटारांतल्यान केल्ली आनी हे गटारांक उदक भरलें जे स्पेशल गटार केल्ले त्या हितूंतल्यान केबलिंग काडलें पूण त्या गटाराक उदक भरोन आज ते शॉर्ट जाले कडेन आसा आनी आज तुमी पळयता तें कामूय चालू आसा. म्हणटकीर हें काम चालू आसा खरें सांगपाची दूख दिसता म्हणल्यार जें ऑपरेशन थिएटर आसा तें सुद्दां बंद आसा. गेली 3 दीस जाले आज इतले फेस करूंक पडटा प्रॉब्लेम. म्हणटकीर हॉस्पिटलांत सुद्दां आज पळयल्यार तुमी लायट ना भितर सारकी. एक बल्ब चालू दवरला तो सुद्दां जनरेटराचेर. म्हणटकीर लायटीची गरज हांगा इम्पॉर्टंट आसा आनी ही ऑथॉरिटी रोखडी पळोवपा जाय आसली. हांगा लोकांले डिमांड आसा की हेल्थ मिनिस्टरान तरी हांगा येवन पळयतो काय कितें. ह्या ज्या हॉस्पिटलांत कित्याक न्यू हॉस्पिटल आसा आतां ऑपरेशन बारीक करपाक तांकां भांबोळी वचोंक पडटा आनी ही जर पडली एक वटेन ट्रॅफिक जाम जाता थंय पेशंट पावचे पयलीं पेशंटाक कितें जाल्यार जबाबदार कोण आसतलो. म्हणून हांगा लोक मागतात की हें जें हॉस्पिटल आसा ह्या हॉस्पिटलाचें जें काम आसा तें बेगीनी करची म्हणून. जें लायटीचें काम आसा तें चालू आसा तेंय हांगा फूल स्विंग चालू आसा. पूण हेजेर आतां गंभीरान लक्ष दिवपा जाय. आतांच जर ही जी अंडरग्रावंड वायरींग जी केल्या ती खंय तरी सेपरेट करून ताका उदक लागना आसले जाग्याचेर हाडून ते भशेन करून दवरपा जाय. ना जाल्यार हांगा येत्या पावसाक परतें अशें जावपाक शकता आनी जे व्हडली जे एसीचो जो प्लांट आसा लायटीचो तो आनी परतो डॅमेज जावपाक शकता. म्हणून हांगा खंय तरी हे जी इलेक्ट्रिसिटीची जें काम आसा तें बरे भशेन आनी बरें काम करून घेवपा जाय. हांगा आज पर्यंत कोणी खंयची ऑथॉरिटीन हांगा आयली ना. फक्त कानार हात धरून आसात. आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टर घेवन हांगा पळोवचें आनी जे लोकांक त्रास जातात ते तेणी पयस करचे. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान अजून दृश्टीच्या जीवरक्षकांचे प्रस्न सोडवनात. 10 डिसेंबर मेरेन सरकाराक वेळ दिला. नाजाल्यार परत दरेक मतदारसंघातल्या गांवागांवांनी वचून सरकाराच्या विरोधात आंदोलन करतले. दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी शिटकावणी दिल्या. 2 वर्सां जालीं कंत्राटी पद्दतीत दृश्टीत काम करपी गोंयचे 150 भुरगे बेकार आसात. तेंची अजून मेरेन कामां जायनात. जीवरक्षक म्हण ते कुशळ आसात. भायल्या भुरग्यांक कामां दितात आनी गोंयकारांक उपाशी मारतात. सरकार वेचून करपाचें कितें असो प्रस्न जीवरक्षकांक पडला. पळयात. माझी परिस्थिती अशी आहा की म्हाका हांव आनी म्हाजी बायल आनी 3 जाण भुरगीं 2 जाण चलयो आनी एकटो चेडो. म्हाजी परिस्थिती अशी आहा की हें काम अजून पर्यंत जालें ना. इतलें डिले जाल्ल्या कारणान दोगूय कोणाच्या तरी कामाक वयता. एक तर बायल कामाक गेल्ले हांव घरा आसता कित्याक धाकटो भुरगो आहा 2 वर्साचो तेका घेवचो पडटा. आनी 2 जाण चली भुरगीं आहा ती स्कुलाक वयता कळटा. अशें चलता. जे आसा तांकां काम मेळटा ते डेली बेजीस. कोणाचें काजत निवळ करपाचें भाट निवळ करपाचें तशें कितें. केन्ना तें वयता कामाक जेन्ना तेका केन्ना आसना तेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना हांव वयता. आयज परिस्थिती अशी आहा की ते आज कामाक गेल्ले आहा आनी म्हाजे धाकटे चेड्याक घेवपाक कोण ना कळटा तुका. आतां म्हाजे स्कुलाक वयताले चेडूं तेका आज दवरून हांव हांगा येयला.
असली परिस्थिती येयल्या पळय. हांव 12th शिकला ऑफिस मॅनेजमेंट LDC मॅनेजमेंट ह्युमन रिसोर्स एप्लाय केला तो CM आमकां डे बाय डे डेट दी फक्त डेटच दीत आसता. अजून पर्यंत आमचें काम जायना. दिश्टीन कितली वर्सां दृश्टी हांवें 10 वर्सां काम केलें. 10 वर्सां. हे असले तितून कशें असले थोडे पयलींच्यान म्हणजे जे दोडेमार्ग आसा जावं गोंयचे नेबरींग बॉर्डरी वयले भुरगे ते कामाक असले. मागीर कशें जालें ह्युमन रिसोर्सान घेतले जाल्यार तुका गोंयची रेजिडेंस जाय पडटा. सो त्या भुरग्या कडेन गोंयची रेजिडेंस ना म्हणून तांकां आमी सायडीक म्हणजे तांकां आमी सायडीक डिलीट केले तेंची नांवां. आनी जे फक्त गोंयचे भुरगे आमचे आसा अशे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 150-200 भुरगे आसतले जे गोंयचेच गोंयकार. आनी तितल्या भुरग्यांची सुद्दां आज कामां जायना. आनी आतां खंय तरी हे प्रायवेट कामाक वयता खंय वयता आनी जवळ 150 सुमार 150 इतली स्ट्रेंथ आमची उरलेली आसा. ते घेवपाक सरकाराक कांय न्ही. आनी नवे भुरगे आसा जे बरे आज म्हणजे स्विमर आसा आमचे बरे स्किल्ड वर्कर आसा जे लायफ गार्ड म्हणून काम करूंक शकता तांकां घेयनासतना खंय तरी सरकार भायल्या भुरग्यांक हाडून हांगा जॉब दिता आनी आमच्या भुरग्यांक हांगा हे उपाशी मारता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. जे दृश्टी कंपनी कडेन कितें स्कॅम आसा ते स्कॅमूय बंद जावपाक जाय. हे सरकाराक आमी दाखोवन दिलां हें हांगा चल्लां तें बरोबर ना. तरी सरकार तेजेर कांयच लक्ष घालना. म्हणजे तुमी समजात कितें समजूंक जाय तें. 10,000 जॉब सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळ्या दितले जाल्यार हे कोण गोंयकार न्ही. 2 वर्सां आमी रस्त्यार आसा ते कोण गोंयकार न्ही. ते उपाशी ना. तेंची परिस्थिती आज कितें आसा. आज तांकां ज्योत आल्या तेंची आज परिस्थिती ना. आज आमचे कितले तुमकां खबर आसतलें सगळे आझाद मैदान हांगा सगळे लायफ गार्डांनी भरताले. जवळ 200-300 भुरगे आज रस्त्यार येताले. आज खंय तरी बाबडे दिसोड्याच्या कामांक खंय तरी बायलो सगळीच तेंची भुरगीं सुद्दां ल्हान कामांक आज वचपाची आज पाळी येयल्ली आसा. सो हांव सरकाराक येणारे 10 तारीख पर्यंत टायम दिता. ह्या 10 तारीख पर्यंत तेणी सांगल्या प्रमाणे जर आमकां जॉब दिवंक ना जाल्यार आमी आतां इलेक्शन टायम आसा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमचे गोंयभरांतले भुरगे म्हाजे कडेन आसा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमी सरकाराच्या विरोधान जावं ती ऑपोजिशन पार्टी आसूं कोणीच आमकां सपोर्ट करूना. ह्या सगळ्या मिनिस्टर लेवल सगळ्यांच्या ऑपोजिशनान आमी गांवागांवांत वचून आंदोलन करतलीं. मागीर आमकां जबाबदार धरचें न्ही. बेगींतल्या बेगीन ह्या प्रश्नाचो सुटावो करात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. अठ्ठावीस नोव्हेंबराच्यान 4-5 दीस गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस शिवरूये. 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबराच्यान कांय वाठारांनी वादळी वारो व्हांवतलो. विजय कोसळूं येता. त्या उपरांत मात 3 डिसेंबरा सावन पावस विसव घेवपाक लागतलो. हवामान खात्याचो अदमास. ह्या काळांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. आयज आनी फाल्यां फांतोडेर भोंवप्यांक दाट दवाचो सामनो करचो पडूं येता. दर्यादेगेर 60 किलोमीटर अंतराचेर वारो गळटलो. देखून नुस्तेमारी करपी तारवट्यांक सादुरताय बाळगुपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. वरा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो गळूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवयात जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.